Brother, start kara, brother. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Bapace bătășe ani puitat mecinăvi. Amen. Amen. Mogla serginच्या बाबा आम्ही तुका अर्घ दिता या ह्याच्यावर त्या दिसापासून बाबा इसोवर तो दीस तुझ्या मोगान भरलो तुझ्या अभिषेकन भरलो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता mogला बाबा आयचे सकाळी तावन ह्या घडये म्हणसर तुवें आमकां सुरक्षीत राखून व्हरल्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता आनी बाबा तुवें म्हणलां थंयसर दोग वा तेग म्हजी नांवी सांगाता मेळटात थंयसर म्हजी हाजीरपण आसा पळय सुम्या तूं आमच्या सांगाता आसाय आमी तुज्या हाजीरपणांत आसा पळय दिस बाबा तूं आशें आसाय ह्या संवसारांत आसच्या खंयच्याय लोकांनी ह्या संवसारांत नास जावन वचोंक नजो म्हूण हर एकल्यानी सर्गेचें राज तें कितें जावन आसा म्हणल्यार समजून सर्गेच्या राजाच्या सिस्टमा प्रमाणे चलचें म्हण बाबा तूं आशेंत आसा त्याच खातीर बाबा तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीक धाडलोय आनी त्याच जेजू क्रिस्तान तें सर्गेचें राज कितें म्हणलें आमकां ताणें आमकां दाखोवन दिलां आनी ताणें आमकां शिकयलां आनी बाबा तेच आमी शिकोवन त्या शिकोवण्यान चलच्या खातीर ते शिकोवन समजोवन काण घेवन आमच्या जिवितांत आमी केदर आमची ती समस्या जाता केदर आमची ती पिडा जाता कितें आमची ती उणेपण वखता तेदर आमी तें करेक्शन करन आमी एक पश्चाताप पावोन तुवें दिल्लें तें जिवीत जियोंक आनी त्या जिवितांत हर एक मेटा काडचे खातीर बाबा तुवें आमकां ह्या संवसारांत दवरलाय आनी आमकां कितें जाय हर एक तें दिवन आमकां तुवें बेसवांनी बंद दवरलाय त्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता आनी बाबा ह्यो वेळ आमी तुका समर्पण दिता आसतना हे पळयतात तूं आमच्या सांगाता आसाय हांगासर झुमार कोण जॉयन जावन आसात आनी युट्यूबार कोण आयकोन आसात सगळ्यांच्या काळजान पळयतात तूंच ते कर्ण आसाय पळयतात तुका कळीत आसा आमी खंयच्या खंयच्या एरियांत जावन आमी भायर येयचे म्हूण खंयच्या खंयच्या एरियांत जावन आमी सुटका जोडी जाय म्हूण पळयतात तुका कळीत आसा खंयच्या एरियांत जावन आमी बदलावण हाडिचें म्हणलें तुका कळीत आसा पळयतात तर पळयतात ज्यो वेळ जे घडी तुका संपूर्ण तुका समर्पण दिता आसतना ह्या सगळ्या भावां भयणीक तुका समर्पण दिता आसतना पळयतात आनी हर एक इंटरनेट सगळें तुका समर्पण दिता पळयतात ह्यो वेळ तुका समर्पण आसतना आनी म्हाका सावन तुका समर्पण दिता आनी म्हजें तूं उतरां उलय पळयतात ती उलयली उतरां हर एकल्याच्या काळजांत जावन ताणें स्विकार करूंक पळयतात हर एकल्यांक तूं जागय पळयतात तें सत ताणें हर एकल्यांक समजून त्या सता प्रमाणे जियोंक सता प्रमाणे हर एक मेळटा तांच्या सता प्रमाणे काडूंक पळयतात आमकां सर्वांक तूं हेल्प कर पळयतात परत एक कडेन पळयतात ज्यो वेळ ही घडी हांव तुका समर्पण दिता आनी बाबा हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Hallelujah. Hallelujah. आवाज क्लियर आसा Way, brother. Praise the Lord. Hallelujah. वय आमच्या जिवितांत जायते समस्या येतात
मस्त रितीने आम्ही मस्त पिढ्यांत शिरकाटाव आणि मस्त पिढ्यान आम्ही ओळवळताव थोड्या एरियांत आम्ही बांदड्यांत आम्ही आसताव. पण थोड्या आमकां ते थोड्या वाटी कशें आमी ते भायर येवचें म्हणल्यार आमकां समजना. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो, जेजू संवसाराक येवन जेजू सांगाता ताचे सीस आसले. आतां जेजूचें काम कितें जावन आसलें म्हणल्यार ती सर्गींच्या राजाची ती शिकवण आसा ती शिसांक शिकोवचें जेजूचें काम जावन आसलें. आनी आज जेजू आमकां तेच शिकयता. कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत ती जायती गणितां घडटात. जायत्या गणितांनी आमी कांगाळ जाता. आमकां समजना भावार्थांत आमी कशें जियेचें म्हण. भावार्थ कितें म्हळ्यार आमी समजनासतना आमकां त्या आमच्या समस्यांत शिरकत आसतना तांतले भायर येवंक कशें म्हणल्यार आमकां समजना. आतां पळया आमी शिकोवंक या जेजून ताच्या शिसांक कशें शिकयलें म्हूण. आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना कशें आमी त्या समस्यांतले भायर येवचें. कशें आमी आमचे ती खंयचीय समस्या जाल्यार समस्याक कशें आमी भायर धांवडेचें म्हणलें जेजून शिकयलां. त्या शिसांक शिकयलां आनी तें आज आमी पळोवया आनी आज आमी तें शिकया आनी आमच्या जिवितांत तें जेजून कशें आमकां शिकयलां त्याच प्रमाणें आमचें जिवीत आमी जियोवच्या खातीर आमचें मेळ आमी काडुया. तर आमी आज या मार्काच्या 11 अध्यायांत मार्काचो 11 अध्यायांत 11 वळींतावन आमी शिकोवंक या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वाचतात की कोणी? मस्त. 11 तावन 11 न्ही ब्रदर? वय 11 तावन 11. ओके. अशें तो जेरुसलेमा भितर सरतच देवळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयिल्ले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगता बेतानियाक भायर सरन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय जेजू जेरुसलेमा भितर गेलो आनी थंय भितर वचून ताणें पळयलें थंयसर वचून कितें पळयलें सगळे ते वेपार आनी ते करून सगळे ताणें पळयलें. पळोवन थंय काळोख जालो थंय कांयच जेजू उलोवना आनी थंयच्यान भायर सरून तो बेतान्याक फाटीं आयलो. आतां आमी पळया मुखली 12वी ओळ आमी वाचया. दुसऱ्या दिसा बेतानिया तावन फाटीं येताना जेजूक भूक लागली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द दुसऱ्या दिसा बेतान्यांतावन फाटीं येताना जेजूक भूक लागली. आमकां भूक लागता न्ही? आतां वय. जेजूकी भूक लागली तर आमी मनीस जेजूय मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो न्ही. वय. आतां दुसऱ्या दिसा बेतान्यांत फाटीं येताना जेजूक भूक लागली आनी आतां आमी मुखले वाचया. आनी वाटे देगेर चिक्के पयसर पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत काय म्हणून तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां वाटेर देगेर तितके पयस पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत काय म्हण तो सोदून गेलो. आतां जेजू काळ करता थंयसर ताका भूक लागली न्ही. तो पयस तावन पळयता अंजुराचो रूख पालेल्लो. पालेल्लो तो अंजुराचो रूख पळोवन जेजू चिंता रूख पालेला आनी कांय तरी ताका खावंक मेळटलें म्हूण तो चिंता आनी थंयसर ताच्या मुळाक तो येता. पूण आतां हे सगळो संवसार देवान रचलो. वय की न्ही? सगळो संवसार रचला. सगळे कितें संवसारांत झाडां कितें आसा सगळें देवान रचलें. आतां देवाक कळीत आसा. आतां जेजू कोण जावन आसा?
जेजूय देव जावन आसा. आतां जेजू थंय आयलो, ताका भूक लागली, ताका गोत्त आसा ह्यो आंजुरा जावनचो वेळ न्हय म्हूण जेजू गोत्त आसा थंयसर. पूण तो रूख पाळिल्लो पळोवन जेजू त्या रुखाच्या मुळाक आयलो. मुळाक येवन ताणें पळयलें. पळोवन ताचे शिवाय ते काळ सांगता मुळांत येता आसत ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळां ना. कित्याक तो आंजुरा जावनचो वेळ न्हय आसलो. आतां त्या संवसारांत आमी पळोवंक जाल्यार हर एक रूख आसात, ते रूख वर्सांत एक फावटी पुरा झडटा, ताचे कोळे पुरा झडटात, मागीर नवे कोळे ताका येतात. त्याच रितीन आंजीराचो रूख सगळो ताचे कोळे पुरे गेल्ले, परत्यान तो ताका पानां आयिल्ली. आंजिराच्या रुखाची एक स्वभाव कितें म्हळ्यार आंजिराची कदलां ताका पानां येतात, पानां सांगतात आंजुरां येतात. आतां जेजून ते चिंतून जेजू गोत्त आसा आंजुरा जावनचो वेळ न्हय म्हूण जेजू गोत्त आसा. पूण थंयसर जेजू कितें करता, तो रूख पयसतावन पळयता जेजू, आनी रूख सगळो पाळयला. ते पाळयल्ले पळोवन जेजू थंय ताका जेजू कांय तरी जेजूक भूक लागली आनी थंयसर ताका कांय तरी खावंक मेळत म्हूण चिंतून जेजू ताच्या मुळाक येता. त्या मुळाक घेवन पळयतना काय आसा थंयसर पानां शिवाय दुसरें कांयच नासलें. पूण 14 ओळ वाचया आमी. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणीय मनीस कधीच तुजें फळ खावंक शकना जावं. आतां हांगासर आमी पळोवया, जेजू त्या रुखाक म्हणालो म्हणसो. तर ह्या संवसाराच्या खंयच्याय वस्तू कडेन आमकां उलोवंक जाता गे. संवसाराची खंयची वस्त आसा त्या वस्ती कडेन आमकां उलोवंक जाता गे. ही संवसाराची खंयची वस्त आमचे कडेन उलयता गे. उलयता. ती कशें उलयता पळय. आतां आमच्या मनांत उलयता खंयची एक वस्त. आतां पळय, जेजू त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणीय मनीस तुजें फळ खावंक शकना जावं. आतां जेजू थंय फळ सोदून गेल्लो आनी ताका फळ मेळ्ळो ना, वय की न्ही. आनी तो जेजू फळ मेळ्ळो ना आनी त्या रुखाक जेजू त्या रुखाक म्हणालो, वय की न्ही. आतां हर एक वस्तू आमचे कडेन उलयतात. डॉक्टरचो रिपोर्ट आमचे कडेन उलयता गे, उलयता. कोर्टाचो रिपोर्ट आमचे कडेन उलयता गे, उलयता. हर एक ह्या करंटाचे बिल आमचे कडेन उलयता गे, उलयता. हर एक आमचे उलयता. ते पुरो आमच्या मनांत उलयता. आतां जेजू थंय गेलो, ताका फळ मेळ्ळो ना आनी तो आंजुरा जावनचो वेळ न्हय आसलो. तर तो रूख बरो रूख या स्वाती रूख. आतां थंय जेजू फळ सोदून गेल्लो, ताका फळ मेळ्ळो ना आनी तो आंजुरा जावनचो वेळ न्हय आसलो. पूण तो बरो रूख या स्वाती रूख. स्वाती रूख, वय की न्ही. आतां तो स्वाती रूख आसलो, वय की न्ही. तो आंजुरांचो वेळ न्हय आसलो, पूण ताचे आंजुराच्या रुखाचो स्वभाव कितें जावन आसा काय जाल्यार त्या आंजुराच्या रुखाक पानां येतात, कदलांस ताच्या सांगातास आंजुरां येतात, फळां येतात. पूण तो आंजुराचो जावनचो वेळ न्हय आसलो, पूण ताका पानां आयिल्ली, पूण फळ येवंक नासलें. कित्याक तो पाड रूख जावन आसलो. आतां त्या पाड रुखाक ते जेजून कितें केलें? जेजून कालें म्हणलें, ह्या फुडां कोणीच मनीस कधीच तुजें फळ खावंक पावना जावं. म्हण सांगून. आतां त्या जेजून त्या रुखाक शिराप घालो गे.
होय शिराब घालो वेगळी कित्याक जिजून शिराब घालो आता जिजू ती उलयल्ली उतरां ती बरी उतरां गी या नेगेटिव्ह उतरां रुखाक सांगली नेगेटिव्ह उतरां म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पळया खंयची पिडा आसंदी खंयची आमचे ते उणेपण आसंदी त्या उण्यापणाक हांवें फर्मावंक आसा वेगळी खंयची म्हज्या जिवितांत खंयची उणेपण आसंदी खंयची वायट आसंदी त्या वायटाच्या वायट आत्म्याक हांवें भायर काडूंक आसा वेगळी त्या भायर काडचे जाल्यार हांवें खंयची उतरां उलोवंक जाय म्हजे जिवीत आतां जेजूक ते गेलो त्या रुखा मुळाक तो अंजुरा जावचो वेळ न्ही आसलो पूण ताका ते फळ मेळ्ळो ना तो कित्याक तो रूख पाड रूख आसलो वेगळी त्या पाड रूख आसले वरवीं त्या पाड रुखान ते रावचे समागी तो पाड रूख दवरचो समागी ना न्ही ना त्या खातीर जेजून कितें केलें ह्या फुडें कोणीय तुजें फळ कधीच खावंक सेकना जावं म्हणलें आनी जेजून त्या रुखाक शिराप दिलें वेगळी हय आतां ते अशें सांगलें कोणी आयकलें तें ताचे सांगातो कोण आसले आतां शिसांक समजयचें न्ही देवाचे सर्गींचे राज कितें म्हणलें समजयचें न्ही ताच्या खातीर जेजून थंयसर त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप दिलो त्या शिसांक समजोवचे खातीर न्ही आनी आतां ते जेजू तो रूख मनांत उडयलो आतां जेजू तो मनांत उडयलो गी ना न्ही तोंडांत आनी उसारलें मनांत उलोवंक ना वेगळी आतां ते रूख जेजू कडेन खंयच्या रितीन उडयलो ताच्या मनांत उडयलो पूण जेजू मनांत उडयलो गी ना तोंडांत आनी उसारलें काळ सांग उसून काळें सांगलें मनांत ताणें सांगलें गी कांय सांगोना ताणें तोंडांत उसून काळें सांगलें ह्या फुडा कोणीय मनीस कधीच तुजें फळ खावंक शकना जावं म्हूण सांगून वेगी आतां येशे सांगलें ताणें तोंड उसून सांगलें त्या रुखाक ताणें शिराप दिलो जेजून खंयचे ते वायट आसा तो रूख वायट आसा त्या वायट रुखाक ताणें थंयसर जेजून ताच्या तोंड उसरून त्या रुखाक ताणें थंयसर ते वायट आसा थंयसर जेजून तोंड उसान ताका थंयच्यान काण उडयली वेगी आतां अशें म्हणलें ताणें तोंड सून उसरले वरवीं तोंड सांगले वरवीं त्या शिश्यांक आयकलें वेगळी तर आमच्या मना भितर सांगल्यार आयकत आसले गी तर आमच्या जिवितांत खंयचीय एक समस्या येता म्हाका मनांत एक चिंता पळता हांव त्या मनांत हांव ते चिंता पाटयत जाल्यार म्हजें जिवीत कशें जातलें म्हाका एक चिंता पयलें खंयचो एक नेगेटीव चिंता म्हज्या मतीक आयले आनी हांवें तें चिंता तक्षण हांव तें तोंड उसोन म्हणजे नेगेटीव चिंतनाचें खंयचो नेगेटीव चिंतन असो वायट स्पिरीट वायट आत्मा म्हाका अटॅक करता आत्म्याक हांव तोंड उसोन हांव भायर ताका धांवून येता जाल्यार तें म्हजेतान भायर वता तर म्हाका एक नेगेटीव चिंता आयिल्ले ते नेगेटीव चिंता म्हज्या मनांत म्हाका आयिल्ले आनी मनांत हांव उडयन जाल्यार ते म्हजे तावन भायर सोंक साध्य आसा गी ह्या त्या नेगेटीव चिंता सगळें म्हजें जिवीत पाड करूंक आसा सगळें म्हजें जिवीतच वाटेर काडूंक आसा तर म्हज्या जिवितांत खंयचीय म्हाका एक मनांत म्हज्या मतीन एक चिंता नेगेटीव चिंता येता जाल्यार त्या मनांत हांवें उलोवंक ना हांवें तोंड सून उलोवंक आसा हांगासर जेजू कशें तोंड सून उलयलो गी आनी त्या जेजून त्या रुखाक फरमायलें गी ह्या फुडा कधीच कोणीय तुजें फळ खावंक शकना म्हणून आनी तें सांगलें ताच्या शिश्यांनी आयकलें तर आमच्या जिवितांत खंयचीय समस्या येता खंयचीय पिडा येता खंयचीय येता जाल्यार आमी त्या पिडेक आमी सांगूंक आसा आमी तोंड उसोन आमी सांगूंक आसा खंयचो दुश्ट आत्मो म्हज्या कुडी भितर वस्तीक आसा त्या दुश्ट आत्म्या म्हाका अटॅक करन आसा त्या आत्म्याक हांवें सांगूंक आसा तोंड उसोन हांवें सांगूंक आसा कित्याक जाल्यार हांव तें तोंड उसोन सांगता ती उतरां उलयता आनी खंयच्या त्या वायट आत्म्याक हांव जेजूच्या नांवान फरमायता आतां जेजून कशें त्या रुखाक म्हणलें त्याच रितीन हांवें
तोंड उसळून हांवें सांगूंक आसा कित्याक हांव तोंड उसळून सांगता आसतना कित्याक हांव तोंड उसळून सांगता आसतना ती कितें येता ती म्हजे भितर खंयची ती पिडा आसा खंयचे ते वायट नेगेटीव चिंता म्हजे भितर आसा ते चिंता म्हजे तोंड भायर वयता कित्याक हांव मनांत सांगता मनांत हांव उलयता मनांत हांव चिंता तेच चिंता पळय वायट चिंता पळय वायट तेच म्हाका करगयता आनी सगळें म्हजें जिवीत नाश जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आतां आमी मुखार या जेजू देवाळ शुद्ध करता कशें पळया जेजू देवाळ शुद्ध करता 15वे वर्स पळया ते जेरुसलेमाक पावतस जेजू देवळा भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो शेनवारांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांचे बसका ताणें उमथ्यो घाल्यो तितल्यानसनय देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया आतां जेजू पयल्या दिसा ते जेरुसलेमाक ते गेल्लो जेजू गेलो आनी त्या दीस कांयच तांकां सांगना जेजू वयता आसतना सगळे थंयसर वेपार करनासले आनी जेजू त्या दीस सांजे थंयसर गेलो आनी तो 11वे वळेंत आमी पळयलें आनी जेजू सांगाता गेलो आनी ताणें जेजून पळयलें आनी जेजू थंयसर कांयच एक उतर उलोवना आनी थंयच्यान फाटीं आयलो फाटीं येवन आतां दुसऱ्या दिसा थंयसर गेलो वचोन ते ताणें पळयलें ते काले करनासात पुरा थंयसर बिझनेस थंय करनासात आतां जेजून वचोन थंय कितें केलें सगळे काळे सगळ्यांक भायर धांवडयलें ताणें कोण ते जेंचे बिझनेस ते करनासात हर एकल्यांक जेजून कितें केलें भायर धांवडयलें तितलेंच न्ही देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना आतां पळय हांगा आतां हांगा जेजूचो मुख्य उद्देश कितें जावन आसा आतां जेजून देवाळ शुद्ध केलें आतां जेजूचो मुख्य उद्देश देवाळ शुद्ध करचो मुख्य उद्देश कितें जावन आसा आतां पळय जेजूचो मुख्य उद्देश जावन आसा तांकां शिकोवन दिवची तांकां शिकोवचें जेजूचो मुख्य उद्देश जावन आसा कोण थंयसर त्या देवाळांत करूंक नजो असलें काम ते करनासात की तांकां शिक्षा दिवंक न्ही बघा तांकां शिकोवन दिवचे खातीर जेजू आयिल्लो थंयसर आनी ते मुखार कितें सांगता 17वी ओळ उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्ही पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो आतां पळय जेजून पयलें काळें काम केलें सगळे कोण ते बिझनेस करनार तांकां सगळ्यांक भायर धांवडयलें आनी त्याच लोकांक ताणें जेजून शिकोवन दिली आतां जेजूचो मुख्य उद्देश काय जावन आसा तांकां शिक्षा दिवची की तुमी कित्याक हांगासर बिझनेस करनासात हें म्हणजे देवाचें घर म्हूण जेजू थंयसर एक नेगेटीव उतर उलयलो गी कांयच उलोवंक ना पूण जेजूचो उद्देश जावन आसा कोण तें कितें नेगेटीव करनासा तांकां सर्गेच्या राजाची ती बरी खबर दिवची जेजूचो उद्देश जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां ते शिकोवन जेजून आतां शिकोवन दिली थंयसर जेजूचो उद्देश जावन आसलो हर एकल्यांनी सर्गेचे राज सर्गेचे सिस्टम कितें म्हणलें समजचें म्हणलें जेजूचो उद्देश जावन आसलो पैकी आतां थंयसर 18वी ओळ आमी वाचया हे आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सुज्ञेर पडले पूण लोक सकड ताचे शिकोवणेक अजाप पावतलो देखून ताका ते भियेतले आतां हे कोण प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कसो
काबार करचो म्हणले सोदणार आसा है की न्ही आता जेजू जेजू उद्देश कितें जावन आसा तांकां बरी खबर दिवची तांणी खंयचे ते वायट वाटेर आसात तांकां सारक्या वाटेर हाडचे जेजूचो उद्देश जावन आसा पूण हांगासर थोडे आसात प्रधान याजक शास्त्री ते कितें करनासा थंयसर तांचे ते देवाचे उतर तांचे ते ना आनी तांणी कितें प्लान करनासात हाका कसो काबार करचो म्हूण ते त्या सोदण्यार थंयसर आसात पळय की न्ही तांचे मदें सर आमी कोणाक आमी एक देव कोणाक कश्टांत आसल्यांक कोणाक आमी वचोन तांकां देवाचे उतर समजयतात पूण आमकां थोडे फावटी आमी पळयतात मस्त तांचे तोंडां आमकां नेगेटीव येता पळय की न्ही देवाचें उतर लोक काळ सांगता हे खंयचो हे पेंतेकोस्ताचो न्यू लायफ आसा तो हे लायफ आसा ह्यो क्रिस्तांवांचो न्हय हे आमच्या पंगडाचो न्हय जायते आमकां थंयसर सवाळ येतात पळय की न्ही हांगासर पळय ते प्रधान याजक शास्त्री ते शिकोवन आयकोन तांणी तांचें मन तांचें परिवर्तन करून जेजू आयिल्लो कित्याक अरे एकल्या आनी ताची सिरगेच्या राजाची शिकोवन ताणें शिकोवन सिरगेचें राज म्हणल्यार समजचें ताच्या प्रमाणे जे जीवन जेजूचे आशा आसली पूण ते तांचो आसले प्रधान याजक आनी शास्त्री ते तांचे ते देवाचे उतर नातले वरवीं तांणी तांकां ते देवाचे उतर देवाच्या सिरगेच्या राजाचे शिकोवन तांकां काण घेवंक तांकां जावना आनी उरल्या सगळ्यांनी शिकोवन तेणी आयकली शिकोवन आयकली मात न्ही तांणी ते तांच्या जिवितांत कितें थंयसर तांणी करनासले की तांणी एक ते शिकोवणे मारिपाक तांचे जिवितांत तांणी करेक्शन करून काणी गेले आतां ह्या प्रधान याजक आनी शास्त्री तांच्या जिवितांत करेक्शन केलें की तांणी करेक्शन करूंक ना पळय की तांणी त्या देवाळांत तांणी बिझनेस तांणी करनासल्यात पूण जेजू सांगता म्हजें घर सोमेस्तांक एक मागण्याचें घर म्हूण सांगता म्हूण त्या मागण्याच्या घरांत थंयसर ते कितें करनासले ते बिझनेस करनासले आतां जेजून तांकां शिक्षा दिवंक ना पूण जेजून तांकां शिकोवन दिली पळय की न्ही आतां पूण कोणें ती शिकोवन आयकली शिकोवन आयकोन कोणें आपले पश्चाताप करून मन बदलिलें की तो बचाव जाता आतां त्या लोकांनी ती शिकोवन आयकली आनी तांणी करेक्शन केलें आनी तांणी बचाव जालें तर आमच्या जिवितांत तशेंच खंयचीय आमचे ती पिडा येवंक पुरो खंयचीय उणेपण जावंक पुरो ह्या आमच्या कुटुंबा भितर ह्या आमच्या पिळगेच्यान खंयचीय आमकां उणेपण आमचें थंय जावंक पुरो दुसऱ्यांत उणें आमकां येवंक पुरो त्या जाल्यार आमकां उणेपण येता त्या जाल्यार आमी कित्याक तें उणेपण आमी थंयसर आमी करेक्शन करूंक आमी पळोवंक जाय कारण ते कितें उणेपण जाता थंयसर आमचें करेक्शन करन त्या जाल्यार आमी करेक्शन करतात त्या जाल्यार आमकां त्या समस्येंतल्यान आमकां भायर येवंक जाता त्या जाल्यार आमकां समस्या येता म्हणून कित्याक म्हाका समस्या येयले कित्याक म्हाका पीड आयली म्हणून हांव चिंता जाल्यार जायना त्या जाल्यार म्हाका एक समस्या येता जाल्यार आमी करेक्शन करूंक जाय म्हज्या जिवितांत आतां जेजून पळय ते थंयसर सगळे बिझनेस ते करनासले तांकां सगळ्यांक तेंच्या बिझनेस सगळ्यांक ते सगळे ताणें भायर घाले आनी तांकां जेजून कितें केलें शिकोवन दिली तर आमी आमच्या जिवितांत करेक्शन करचें मस्त गरजेचें समस्या जायते आमच्या जिवितांत येतात जायते आमचे तोंड जायते फावटी आमी 100% न्हय आमचे तोंडी सूख जाता हर एकल्या तोंड सूख जाता पूण ते देवाचे उतराचें शिकोवन आयकोन आमी आमच्या जिवितांत करेक्शन करचें मस्त गरजेचें प्रेज द लॉर्ड आतां पळया वेचीक पूत आतां वेचीक पुतांनी कितें केलें वेचीक पूत ताणें ताचो बापाय कडेन पुरो आस्तीचो वांटो पुरो ताणें काण गेलो आनी काण घेवन ताणें काळें चिंतलें पुतान म्हजे कडेन आतां सगळें आस्त बदीक म्हजें आयलें आनी हांव एकदम बिंदास हांव सगळ्यांनी व्हडलो मनीस आनी म्हाका कांयच उणें ना हांव सगळ्यांच्यांनी ओड म्हूण ताणें चिंतलें आनी हांव म्हज्या बापायक दाखोवंक आसा म्हूण ताणें चिंतलें हांव कितलो खुशाल
सगळे ताणे त्याच्या बापाची आस्त काण गेले आणि किती गेले तो गेलो आणि त्याने एन्जॉय केले होय की नाही आणि एन्जॉय केले मात नाही सगळे ताणे तो दुडू त्याने होगडायलो सगळं दुडू ताणे इष्टांक सगळ्यांक आपोवन एन्जॉय करन ताणे सगळं ताणे दुडू ताणे होगडायलो आणि निमाणे घडयेक थंयसर कितें जालें त्या गांवांत दुकोल पडलो दुकोल पडता आसतना हाचे हातींत आसले सगळे काबार जावन आसले आणि त्या गांवांत ती दुकोल पडता आसतना खावंक जेवंक कांय नासलें आणि निमाणे त्या वेचीक पुताक कसली गत येयली ते ताणें सांगलें कितें ताका दुकरांक चरोवचें काम मेळ्ळें आणि थंयसर तो चिंतलो दुकरांक आतां सांगो खावन जाल्यार हांव जियेता म्हूण ताणें चिंतलें हांगासर ताका बापायच्या घरांत तितले बरें आसले सकड आसले का पूर आसले आणि ताणें काळे चिंतलें दुडू बापाय सगळे आस्त काडून घेवंक आसा सगळे आस्त काडून हांव एन्जॉय करूंक आसा पूण तो दुडवाक तो आशेलो आस्तीक तो आशेलो आज त्या वेचीक पुताची जिवीत कशें जालें तो खंयच्या आशेर तो पडलो आस्तीच्या आशेर पडलो संवसाराच्या आशेंत पडलो पूण आसा त्या वेचीक पुताक खंयची गत आतां आयली ताका त्या दुकरांच्या सांगाता दुकरांक गेल्लो सांगो खावन तरी हांव म्हजें पोट भरता म्हूण सांग आनी तितलें मांस न्ही त्याच घडये ताका उडास येयलो आपल्या बापायचो आनी आपल्या बापायचो उडास येताना ताणें चिंतलें म्हज्या बापायच्या घरा कितले सांबाळाचे मनीस आसा खावन जेवन गम्मत मारून आसा पूण हांव हांगासर दुकराच्या गुडांत दुकरा सांगाता दुकरा खाताला सांगो हांव खावन आसा आनी थंयसर तो पश्चाताप पावता थंयसर तो पश्चाताप पावता ताच्या कश्टांत ताच्या त्या परिस्थितींत तो पश्चाताप पावता आनी थंयसर ताच्या जिवितांत तो करक्शन करून काणी घेता आनी पाटी आनी तो ताचे चिंताप तो बदलिता ताचें मन तो बदलिता ताचें एक्शन तो बदलिता परतान तो चिंता ताचें चिंताप हांव वचून पाटी म्हज्या बापायच्या घरा सावन पाटी वेता आनी तो मन बदलिता ताचें चिंताप बदलिता ताचें एक्शन बदलिता सगळें बदलून तो परिवर्तन जाता आनी परत तो बापायचे शितो पाटी येता आनी तो बापायचे पाटी येता आसतना बापायन ताका स्विकार केलो की ना बापायन ताका स्विकार केलो त्याच रितीन आमच्या जिवितांत कशें आमी वेचीक पुताक आमी पळोवया तो वेचीक पूत जायते आस्तपदीक ताचेर आसता आसतना तो एन्जॉय केलें ताणें निमाणें ताका समजलें केदला तो कश्टांत पडटा आसतना त्या एका बंदड्यान तो सिडकता आसतना ताणें चिंतलें आतां हांवें करेक्शन करची मस्त गरजेची म्हणून म्हजें मन बदलूनचें मस्त गरजेचें म्हूण चिंतलें म्हजें चिंताप बदलूनचें मस्त गरजेचें म्हूण ताणें चिंतलें हांवें म्हजें एक्शन बदलूनचें मस्त गरजेचें म्हूण ताणें चिंतलें आनी चिंतलें मात न्ही ताणें सगळें ताणें बदलावण केली आनी सगळें ताच्या जिविताची परिवर्तन केलें आतां परिवर्तन करून बापायचें येतना बापायन ताका इन्कार केलो की ना बापायन ताका मोगान ताका स्विकार केलो तोच बापाय जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप केदार आमी आमच्या जिवितांत आमकां पिडा येवंक पुरो आमकां कश्ट येवंक पुरो आमकां संकश्ट येवंक पुरो खंयच्याय एका बंदड्यांत आमी आसा जावंक पुरो आमी थंयसर आमी सोदूंक जाय त्या बापायचो मोग आमची चिंताप त्या संवसार रितीन आसले चिंताप आमचे बदलूंक जाय संवसार रितीन आसले आमचें मन आमी बदलूंक जाय आमची संवसारची सल आमचे एक्शन आमी बदलूंक जाय सकट बदलून आमी परिवर्तन जावंक जाय केदार आमी तें आमचें मन बदलितात आमचे चिंता बदलितात चिंता बदलून केदार आमी पाटी येतात परिवर्तन जाता आमचो सर्गीचो बाप आमकां पटोवन धरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमच्या जिवितांत आमी करेक्शन करची मस्त गरजेची तेच जेजू आज आमकां हांगाशें शिकयता अंजुराच्या रुखांत हांव शिकयता जेजूचे सांगाता
सीस आसात बरा जाण सीस ताचे सांगात आसा तर शिकांक देवाचे राज कितें म्हणलें समजूनचे खातीर अंजुराच्या रुखांत हांव तो शिकयते आसा. पळय आतां मुखार पळया 20 ओळींतान वाचया. सकाळी ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडलेल्या संतीचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां दुसऱ्या दिसा सकाळी ते वाटेर येता आसतना अंजुराचो रूख पाल पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. तांणी म्हणल्यार कोणें देखलो? सिसांनी. शिसांनी. आतां पयल्या दिसा जेजून त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप घालो वेगळी. आतां जेजूचे दिश्ट त्या रुखा वयर गेली की ह्या सिसांची दिश्ट त्या रुखा वयर गेली? शिसांची. सिसांची गेली. कित्याक जेजूची दिश्ट त्या रुखा वयर वचूंक ना. कित्याक जेजू गोत्तो आसा. कितें गोत्तो आसा? जर तर जेजू थंयसर कितें समस्या आसले त्या रुखांत कितें समस्या आसले त्या रुखांत कितें उणेपण आसले त्या उणेपणाक जेजून ते तोंडसून उतर उलयले. ते उतर उलयतना तो मुळांत तावनस तो रूख सुकून गेला. एक पोटी जेजून तोंडसून त्या खंयच्या ते उणेपण आसल्याक ताणें शिराप दिलो. ताच्या मागीर परत्यान ताचे वयर दिश्ट दवरची गरज आसा की? एक पोटी म्हज्या जिवितांत खंयची पिडा आसा ते पिडेक हांवें जेजूच्या नांवान हांवें फर्मयलें. परतून हांवें ती पिडा म्हज्या कुडीन म्हाका अणभव जाता तर पिडेची वयर म्हजी दिश्ट दवरची, पिडे वयर गमान दिवचे गरज आसा की? तर एक पोटी हांवें भावार्थाचे उतर हांव उलयलो तर हांवें सत म्हणूंक जाय म्हज्या खंयच्या संकश्टांत हांव आसा, खंयच्या पिडा आसा ती पिडा भायर गेल्या. मुळांत हांव भायर गेल्या. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळय जेजून त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप केलो आनी तो रूख सगळो मुळांत तावन सुकून गेला. कळ्ळें की न्ही? मुळांत तावन तो रूख सुकून गेला. तर आमच्या जिवितांत तें आसता केदां आमी एक भावार्थाचे आत्मीक उतर आमी उलयतात. आमच्या खंयच्याय समस्याक उलयतना आमच्या कुडीन भितर खंयची पिडा आसता त्या पिडेक हांव एक आत्मीक उतर ते उलयता आसतना कितें जाता ते उतर म्हज्या भितर वता. ते म्हज्या भितर वचून म्हज्या शरिरांत भितर खंयची पिडा आसा, खंयसर उणेपण आसा ते वचून भितर आसल्या त्या पिडेक ते देवाचे उतर खाता. खावन ते भितर मुळांत तावन ते हुमटून उडयता. जेजू गूण करता आसतना भायर तावन गूण करना, भितर तावन मुळांत तावन. जेजून कशें त्या अंजुराच्या मुळांत जेजून त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप घालो की तो रूख मुळांत तावन सुकून गेलो. त्याच प्रमाणे देवाचे उतर आमी ते आत्मीक ते उतर आमी उसारता आसतना ते उतर म्हज्या भितर वता. ते भितर म्हजे खंयच्या शरिरांत खंयसर उणेपण आसा ते भितर वचून भितर तावन ते बदलावन. भायर आमच्या शरिरांत आमकां दिसना ते भितर ते काम करते आसता उतर ते. भितर काम करून भितर आसले ती पिडा पुरा ते उतर वचून खाता सगळें. खावन आमकां हे आतां म्हजी ती एक पिडा आसा. ती पिडा आसा हांव पिडेक हांव फर्मयता. आतां पिडेक फर्मयल्या तक्षण म्हाका भायल्या म्हज्या कुडीन काळ दिसता. म्हाका ती दूख भोगता, म्हाका पिडा ती अणभव जाता. पूण भितर ते उतर काम करते आसता. केदां हांव ते उतर सांगल्या मागीर कंटिन्यू हांव देवाक अर्गां दिवंत आसता. वय जेजू तुवें म्हाका गूण केलें हांव तुका अर्गां दिता. ते उतर वचून भितर तावन भितर तावन मुळांत तावन म्हजी पिडा काण उडयता. संपूर्ण म्हाका त्या पिडेन तावन भायर हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां मुखार पळया 22. जेजून जाप दिवन म्हळें,
देवाचेर बावार्थ दवरा. प्रेज द लॉर्ड. जेजून जाप दिवन म्हणलें देवाचेर बावार्थ दवर. देवाचेर बावार्थ म्हणल्यार आमकां देवा तेसलो बावार्थ आसूंक जाय. देवा तेसलो बावार्थ. आतां जेजून खंयचो बावार्थ यूज केलो? अंजुराच्या रुखाक शिराक दिवन देवा तेसलो बावार्थ. तो अंजुराचो रूख ताणें ते देवा तेसलो बावार्थ ताणें यूज केलो आनी तो रूख मुळांत पालां समेत तो रूख सुकोवन गेलो. आनी तेच जेजू आज आमकां सांगता देवाचेर बावार्थ म्हणल्यार देवा तेसलो बावार्थ आमचो जावंक जाय. तर हांव ते बावार्थाचें उतर उलयतां. म्हज्या जिवितांत खंयचीय समस्या आसूं दी, म्हज्या जिवितांत खंयचीय उणेपण आसूं दी, त्या उण्यापणाक हांव ते देवा तेसलो बावार्थ हांव उपयोग करून हांव उतर उलयतां. ते उतर म्हज्या भितर वेता, भितर तावन म्हजे समस्ये कान उडयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. समजालें? प्रेज. म्हणल्यार जेजू आमकां शिकयता. आतां जेजून ती शिसांक शिकयली अंजुराच्या रुखा विशयान. कशें आमच्या जिवितांत एक समस्या आसा, त्या समस्याक आमी कितें करचें, काळें करचें म्हणल्यार जेजून ती त्या शिसांक दाखोवन दिली. एक तेच आजय आमी जेजूचे सीस आमी जावन आसात. आनी जेजू आज आमकां ताच्या उतरां मारिपा तेस्सो जेजू आमकां शिकयता आसा. आमच्या जिवितांत जायते समस्या आमच्या जिवितांत, जायते उणेपण आमच्या जिवितांत आसता. एकामेका ते आमचे ते समाधान आसना, एकामेका ते बरे उलोवणे आमचे ते आसना. पूण जेजू आमकां सांगता आमचे ते एक बरे खंयचो एक पंगड आमी चलयता जाल्यार त्या पंगडा मध्ये आमचे ते एक बरे करेक्शन आसना. पूण जेजू आमकां शिकयता कितें तर आमी आमच्या जिवितांत खंयची आमच्या एका पंगडान जावं दी, आमच्या घरांत जावं दी, आमच्या भुरग्यांचेर जावं दी, कितेंय उणेपण जाल्यार थंयसर आमी करेक्शन करून घेवंक आसा. हर एक मनशांत उणेपण जाता. उणेपण कोणाक जायना म्हूण समज, एकल्यान तें उणेपण जाता. पूण तें आमी करेक्शन करून घेवंक जाय. केदर आमी तें करेक्शन करून घेतात तेदर आमकां त्या समस्यांतले आमकां भायर येवंक जाता. करेक्शन ना गी तर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत नाश जावन येता. करेक्शन मस्त गरजेचें. आतां जेजू ते रुखाक अंजुराच्या रुखाक गेलो, थंय उणेपण आसलें, थंय जेजून ताका उणेपण आसलें थंयसर करेक्शन केलें. आतां थंयसर ते देवाळांत वेपार करनासले. वेपारांत व्हर ताणें भायर काडलो जेजून आनी त्या लोकांक ताणें शिकोवन दिली. त्या लोकांनी ती शिकोवन आयकली आनी त्या लोकांनी कितें केलें, तें करेक्शन करून गेलें आनी तो लोक बदललो आनी जेजूचें शिकोवन ताणें आयकूंक लागलो. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत हे जायते उणेपण आमचे ती आसूंक पुरो, जायती नेगेटीव उतरां आमचे ती आसूंक, जायते आमचे तर आमकां केलोन केलो नासतना आमचे तेन्ना सूख जावंक पुरो. पूण आमच्या जिवितांत केदर आमकां समजता, केदर आमी ते देवाचें उतर आयकतात जाल्यार आमी करेक्शन करून घेवचें मस्त गरजेचें. करेक्शन ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां मुखार वचोंक कश्ट. तर म्हणल्यार आमची हर एक उतरां, ती उतरां भावार्थाची उतरां आसात गी या सिरपाची उतरां आसात. आतां एग्जाम्पल सांगोचें तर आमी सदां दीस आमी चिंतया एक रेतीर मंदीर. त्या रेतीर मंदिराक एकलो आमाल पिवून असो व्यक्ती येता. आमाल पिवून येता व्यक्ती आनी तो येता व्यक्ती आनी आमाल पिवून व्यक्ती गोत आसा ताचें एक्शन कशें आसता म्हणून. आनी तो आमाल पिवून आयलो व्यक्ती तो रेतीर मंदिराक येता आनी थंयसर येवन तो बसता आनी ताचें एक्शन दुसरें आसता. आतां लोक त्या आमाल पिवना व्यक्तीक पळोवन कितें सांगता? लोकांची उतरां कशेली आसतात?
आमचे दोन बरी उतरां असतात की या नेगेटिव्ह उतरां असतात त्या व्यक्तीच ते आम्ही सांगतात हो बेवडा आहे म्हणून सांगतात आम्ही नेगेटिव्ह उतरां मस्त ते त्या व्यक्ती पळोवन आम्ही सांगता होय की नाही पूण जेजू आमकां हांगासर सांगता खंयचो व्यक्ती एक आमाल पिवण व्यक्ती आसा जाल्यार खंयचो एक पिडेंत असलो व्यक्ती आमी पळयला जाल्यार त्या व्यक्तीक आमी इन्सल्ट करचे न्ही ताच्या विशयान नेगेटिव्ह उलोवचे न्ही आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय जर तर एक व्यक्ती आमाल पिवणारो व्यक्ती एका रितीरे मंदिरे खंयच्या एका इगर्जेक तो आयला जाल्यार आमी देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय जेजू ह्या व्यक्तीक तुवें हांगा हाडल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता आनी ताचे सगळे ताचें मन ताचें बदलल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता ही जावंक जाय आमची उतरां कित्याक आमी नेगेटिव्ह सांगतात ते नेगेटिव्ह उतर्स आमच्या जिवितांत आमचे जिवीत नासाक पण पावयता ताचे फळ आमीच खावचे पडटा तर आज आमी हे शिकोवंक जाय की खंयचोय व्यक्ती आसूं ह्या संवसारांत तो खंयचेय वायट कामांत कितें आसूं दी आमी ताका पळयल्या जाल्यार आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय खंयचोय एक व्यक्ती आमचे रितीरे मंदिराक येवंक पुरो आनी आमी सदां मिसाक इगर्जेक येवंक पुरो तो खंयच्याय स्थितीर आसूं दी ताची स्थिती पळोवन आमी नेगेटिव्ह उतरां उलोवची नाका जेजून आमकां आशिर्वाद दिला नेगेटिव्ह उतरां उलोवंक न्ही बगार तो खंयच्याय स्थितीर आसूं दी आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय आनी सांगूंक जाय जेजू ह्या व्यक्तीक तुवें हांगासर हाडलाय त्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता जेजू ह्या व्यक्ती दिसता हर एक वायटपण वायट आत्म्याक जेजू तुज्या नांव बांदता आनी हांव दर्यार उडयता आनी ह्या व्यक्तीक तुवें सुटका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता ह्या व्यक्तीचें मन तुवें परिवर्तन केल्ल्या खातीर जेजू हांव तुका अर्घां दिता ही उतरां आमची आसूंक जाय कित्याक ही उतरां आमची आसात त्या व्यक्तीचें मन परिवर्तन जाता आनी आमचें जिवीत सोबीत जाता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया तर आमी ह्या स्थान शिकोवंक जाय आमी पळोवंक जाय आमचो भावार्थ देवाक आसलो भावार्थ जावंक जाय आमची उतरां देवाच्या उतरां समान आमची उतरां आसूंक जाय तर आमचे ते समस्या येतात आमच्या संसारांत ते समस्या येतात कोणा ती समस्या येवंक पुरो पूण आमी देवाक आसलो भावार्थ आमी उपेग करूंक जाय ही भावार्थाची उतरां आमी उलोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तशें आमी काल पळयलें आमी त्या भयणीन ताची साक्ष तिणें दिल्ली कळ्ळें कितें मस्त ती पिडेन ती कश्ट जाताली आनी केदां तिका हे देवाचे सताचे उतर मेळ्ळे तिणें ते उतर स्विकार केले ते उतर तिच्या त्या भयणीचे भितर आसून भितर जावन परिवर्तन जालें खंयचे ताच्या भितरचे कुडी भितर खंयचे ग्रंथी खंयचे ताचे फंक्शन करनाटले की ते फंक्शन करूंक स्टार्ट जालें आनी संपूर्ण रितीन ती भयण त्या समस्यांतल्यान भायर येयली त्या भयणीन काल सांगलें काय जाल्यार ते उतर मेळ्ळें की तिणें तिच्या पिडे वयर गमान दिवना तिच्या कुडीचे वयर तिणें गमान दिवना तिणें त्या उतराचे वयर मात तिणें गमान दिलां ते उतराचे वयर मात्र तिणें भावार्थ तो दवरले वरवीं भावार्थाचे उतर तिणें तोंडांत उलयल्ले दवरी ती तेच्या भितर तावन ती ती बदलावण जाली आनी ती आज संपूर्ण रितीन त्या समस्यांतल्यान ती भायर येयली Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया होय कोणाक कितें सांगोंक आसा कितें सवालां आसात क्लियर समजालें कोणाक कितें सांगोंक आसल्यार सांगेत Praise Jesus, brother. Praise Jesus. Praise Praise. Last year एक भुरगो आसलो
सांत ताका केदाळे क्लासींत 1 मार्क 2 मार्क सो ताची एग्जाम जावच्या पयलींत ताची आवय म्हणा लागली म्हजो पूत पास जायना ताची नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम केदाळे येवंक पुरो तशें अशें म्हणून मागीर हांवें ताका आयकून ताका देवाच्या उतारांनी परत समजयलें आनी सांगलें तूं ताची आनी 1 म्हयनो म्हणशीर तूं कालें सांगतना ताचे कडेन तुका कालें ताचे नेगेटिव्ह सांगू नाका तूं ताका इतलेंच सांग म्हज्या पुताक ही हॅज अ मायंड ऑफ क्रायस्ट आनी तो एग्जाम ताची बरी करता तुका काली हें पॉझिटिव्ह सांगूंक गाल्ल्यार मात तूं तोंड उक्तें कर नातल्यार सांगूंकूच वची नाका 1 म्हयनो अशें कर तूं म्हणून ताका सांगलें मागणें केलें मागीर ताका देवाच्या उतारांनी परत दिलें आनी तो भुरगो ताणें एग्जाम बरयली लास्ट इयर जाल्ले गजाल 10th ताणें क्लियर केली 1 मार्क 2 मार्काचो भुरगो ताणें 10th क्लियर करून ताका बऱ्या कॉलेजीन ताका सीट मेळ्ळी ऑल प्रेज टू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस Thank you, Jesus. त्या आवयन तेचे उतरां तिणें चेंज केली कंप्लीट तेच्या पुता वयर आसले उतरां तिणें चेंज करून आज बरो भुरगो शिकते आसा तो थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोणाक आणि कोणाक टेस्टमनी कितेंय डाऊट आसा जाल्यार ह्या सब्जेक्टा वयर विचारयेत ह्या टॉपिका वयर प्रेज गॉड Praise God. Praise God. ब्रदर पीटर काय ऍड करूंक का तुमका Praise God, brother. Praise होय या ओपारींत आमी जायते शिकोंक आसा एक्चुअली ओपार ओपार न्ही जाल्ले जेजू त्या रुखाक म्हणालो म्हणून आसा वय ते म्हणजे रूख जेजू लागीं उलयलो म्हळ्यार आमकां जायते जाणांक गोत्तू ना आमचे जुजू काही चलता ब्रदरा सांगल्या बरी हर एक वस्तू आमचे लागीं उलयता जर तर त्या उलयल्ल्या वस्तूक म्हणजे उलोवणें जावचें की आमच्या तोंडार न्ही मनांत आमचे झूज आसचे मनांत जर तर आमचे चिंतप आमकां कंट्रोल केल्यार आमी समस्याक पडटा केदाळा आमी त्या चिंतपाक उलयता तेदाळा मात्र ताचेर आमकां जैत रोवंक जाता जायते फावटी आमकां कळना आमी मनांत एक चिंताप येताना आनीक चिंताप घालून काडूंक येता ते साध्य ना केदाळा आमच्या मनांत चिंताप येता तेन्ना आमी त्या सगळी आमी तोंड उक्तें करून उलयता कशें जेजूक चिंताप आयिल्ले ह्या फळ म्हळ्यार त्या रुखाक म्हणलो म्हळ्यार रूख जेजू लागीं उलयला म्हळ्यार फिजिकली रितीन न्ही चिंतना न्ही जर तर आमकां आज जेजू हातूंत शिकयता गरजेचें म्हळ्यार केन्ना म्हज्या जिवितांत नकारात्मक चिंतना येतात या बियाची चिंतना येतात या नेगेटिव्ह चिंतना येतात या देवाच्या उतरा विरोध असले चिंताप येता जर तर ती चिंताप येताना हांव चिंतून बसल्यार ती चिंताप म्हजेर अधिकार सल वयता त्या देखून आज जायते जण डिप्रेशनाक येतात म्हळ्यार ते चिंतून ते चिंताप तांचेर अधिकार चलयता आनी ते चिंताप तांकां कंट्रोल करनासा केन्ना चिंताप येताना ते सगळें आमी कालें करूंक आसा ताका साज जायती बसवणी आसात या देवाचे उतार आमी तोंडार उलयचे जाल्यार काल येता आमी उलयतना तोंडार ते चिंताप आमकां सोडून येता ना तर ते चिंताप आमचे जिवीत पाड करता ते आमी गरजेचे शिकूंक आसा मागीर आमकां अनेक रितीन आमकां कोत्ता दोंगराक फर्मोवचेर एक थंय कितें गरजेचें म्हळ्यार जेजू थंय त्या दोंगराक सांगिना मागीर कालें तो म्हणटा तुमी सांगा म्हणटा आमी कालें करता म्हळ्यार दोंगराक म्हळ्यार आमचे समस्या पिड्या येता आनी आमी मागता ती जेजू आमकां कालें शिकयता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत समस्या पिडा कश्ट येताना आमी सांगचे न्ही ताका आमी फर्मायचे जेजूच्या नांवान जेजून म्हणलें कोणी ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन दर्यांत वच सांगूंक सांगला न्ही मागोंक आमी जायते फावटी समस्या येताना मागता मागचो एक वेळ आसा आमकां खंडीर जावन ते जेजू लागीं या बाप्पा लागीं आमी उलोवंक सोदता सांगचे हर एक आमच्या समस्याक वायट सत्याक आमी जेजूचें नांव वापरून आमी त्या वायटाक या समस्याक आमी सांगूंक आसा ते आज आमकां जेजू या गणिता मुखांतर आमकां शिकयता
आणि गरजेचे म्हळ्यार कितें आमी मागता ते आमकां मेळ्ळां म्हणून आमी पयले सत्मानूंक आसा. उपरांत आमकां मेळचें. आमी कितें देवाच्या उतरांत सांगलां तर जेजूक कितें सांगलें ह्या फुडापणी ह्या रुखाचें फळ मनीस केन्नाय खायना जावन ताणें कितें सांगलां तो सत्मानलो. त्या देखून ताणें पळोवना शिसांनी तो रूख पळयलो. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत आमी खालें मागता आमी पयलें जाणा जायचें तें म्हाका देवाच्या उतरांत मेळ्ळां म्हणून. ऑलरेडी हांवें घेतला म्हणून आमकां कोत्ता मेळटा केदाळा म्हळ्यार आमकां कोत्ता आमी एक जोंस अध्याय 15 7वी ओळ म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावची जाल्यार तुमी कितें जाय तें मागीर तें तुमकां मेळटलें म्हणून. त्या देखून आमी सोम्या थंय रावंक आसा आनी उतरां थंय आसल्यार मात्र ताच्या उतरांत कितें बरोवन आसा त्या प्रमाणे मागूंक जाता आनी तें आमकां मेळटा. आमी जायतेपणी ते बरयल्या प्रमाणे जे मागणें मेळटलें ना. तातूंत कंडिशन आसा 2. एक आमी ताच्या सांगाता रावंक आसा आनी उतरांत रावंक आसा. तेन्ना मात त्या उतराक साथ जाल्यार आमी मागता आनी तें आमकां मेळटा. ओके, प्रेज गॉड. आनी हेरांक कितें सांगू आसल्यार सांगयात प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ब्रदरान सांगलें बरी वयता कितें म्हळ्यार आतां मुखल्या तूं 3 तास आसा 23 आमी वर्स काडल्यार खरें सांगून तुमकां सांगता कोणेय ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपलें कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सत मानीत जाल्यार तें ताणें सांगलें बरी जातलें. तशेंच केदाळा आमी आतां ब्रदरान सांगलें बरी आमी केदाळा आमी सोम्या थंय सवे आमी जियेता तेदाळा आमचे थंय दुबाव आसना. हें आमी मानून घेवचें. केदाळा आमी सोम्या थंय जियेता आनी सोम्याच्या सांगातपणान जियेता तेदाळा आमचे थंय दुबाव आसना. आनी दुबाव केदाळा आसा थंय तें उतार काम करिना. त्या खातीर मुखली वळत म्हणटा थंय 24 देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. त्या खातीर आमचें सतमानचें व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा. एक दुबाव आनी एक सतमानचें हे दोनी ते आमचे इंटिमेसी रिलेशनशीप आमचे थंय आसा जाल्यार म्हजे थंय आनी जेजू थंय जेजून केल्ल्या कार्या वरवीं ते म्हजे थंय आनी जेजू थंय ते आसा जाल्यार हे खंडीत आमी सांगले प्रमाणेंत जाता. त्या खातीर आमकां जिवीत उलोवंकी आनी मरण उलोवंकी दोनी अधिकार आमकां दिला आनी आमकां खंय उलोवंक कशें उलयचें त्या प्रमाणे आमी उलयचें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाक ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करियेत. नाजाल्यार आमी वेळ जालो आनी ब्रदर मागणें एंडिंग एंड प्रेयर करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. मोगला सर्गींच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता. पळय जेजू ह्यो भोंवरतो वेळ तुज्या उतराची शिकवण तुवें आमकां दिवन तुज्या उतरांत आमी कशें रावोंक जाय. आमच्या जिवितांत समस्या आयल्यार आमी कशें ती उतरां उलोवन त्या समस्यांतल्यान आमी कशें भायर येवचें म्हणल्यार तुवें आज आमकां शिकयलें. त्या खातीर जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आनी जेजू तुवें आमकां शिकयलां देवा तेसलो भावार्थ आसूंक जाय. आमचो भावार्थ देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण. विसम्या आज आमी एक घट निर्धार आमी खाण घेता. आमी सदांच आमकां आमच्या जिवितांत खंयचीय समस्या आयल्यार आमी त्या समस्याचे वयर आमचें ध्यान मंडून आसतना बघा तुजें उतर कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता.
आणि जेसू ह्या जिवितांत आमकां ते उतरा प्रमाणे सोडोंक जाय आसल्यार एक आमकां दिवन तुवें आमकां आशिर्वाद करून दवरल्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता आनी तुज्या उतराची सदांच्या उतराची शिकवण आमकां आयकोंक समजोंक तुवें आमकां तुज्या जाणव्यान भरल्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता आनी बाबा आमकां सर्वांक हांगासर सांगाता हाडून तुज्या मोगान तुवें आमकां दवरल्या खातीर बाबा आमी तुका अर्घ दिता आनी बाबा हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नवी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise God. Thank you, brother. प्रेज गॉड Thank you, brother Peter. Thank you, everyone. फाल्यां आमी यशंत जॉइन जाय फाल्यां 9 वरार आमी परतेक आमी जॉइन जाय. Thank you. थँक्यू प्रेज गॉड Praise God.